तुझे नावी मागता थंय हांव तांचे मदगत हजर आसा जे कांय म्हजे नावी तुमी मागता हे बापात हांव तुमकां मागून धाडटा एका मनान एका काळजान तुझे नावी सोम्या आमी आयल्या भाव भयणीचे मोगा मेळ्ळी जेजू तुजो माधुर सांगात बघता एका मनान एका काळजान तुझे नावी सोम्या आमी आयल्या भाव भयणीचे मोगा मेळ्ळी जेजू तुजो माधुर सांगात बघता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगाच्या भाव भयणीनो कार्मेलितांची शारुतीन जावन आसच्या कार्मेल मायेच्या दबाजीक फेस्ताक हजर जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक ह्या एवकारिस्तीक बलिदानाक मोगाचो स्वागत कार्मेलाची माय पुता थंय एकवटलेली हिच्या निमती सर्वेस्पर मनीस जावन ह्या संवसारी जल्मलो मोरी माय जावन आसा आम्हा सर्वांक देख निशानी आसरो आनी शारुती इस्रायलाच्या कार्मेल दोंगरार 12व्या शतमानांत एक वर्द जल्मता कार्मेल दोंगरार जल्मल्ल्या ह्या वर्देक कार्मेलीत म्हूण वलायतात ह्या वेळा ह्या प्रथम कार्मेलितांनी मोरी मायेक शारोतीन जावन स्विकार केली अशें इगर्ज मातेन मोरी मायेक कार्मेल माय वा कार्मेलितांची माय म्हणून वलायलें आज संवसारभर जायत्यो वर्दी आनी धर्मीक मेळ कार्मेल मायेक आपली शारोतीन म्हूण स्विकार केल्ली जावन आसात ह्या स धर्मीक मेळाचे सांदे आपल्या शारोतीनाचे फेस्त आचरण करच्या ह्या वक्ता तांचे खातीर आमी मागया कार्मेल माय आमची सर कुटुंबां देवा थंय आनी आपल्या पुता थंय एकवटूं आमी केल्ल्या सोरपतकांची आमी दूख दर्या देवा कडचें बक्षाने मागोन आमची मोना काळजां नितळ करून हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी आयते जावया हांव पत्की सोपदेदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसा सांगता मनान चिंतून आनी तोंडां उसारून वायटां धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून घेवन सदां संकार मुरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता सपदेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन
महिमा देवा उंचली आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गींच्या राया सपद वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्याच खुदा सुमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढतात आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मारून घे कित्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा कार्मेल वर्द तुझ्या पुताची आवय जावन आसचे भाग्यवंत अवकामळेच्या मानाक समर्पित केल्ली जायजय म्हणून तुवें खुशी वेली आज तिका आमी मान करतना तिच्या प्रार्थना मरिपात तुजो पवित्र दोंगर जावन आसच्या क्रिस्तमच्या सुम्यातय आमकां वरण फावय तो खरो देव तुजे समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सस्ताच्या सस्ना आमेन. रायांच्या पयल्या ग्रंथांतलें वसाप. एलिया कार्मेल दोंगरार सोडलो आनी आपली तकली दोंपरा मजगार पावता पर्यंत धरणीर बागालो. उपरांत ताणें आपल्या साकराक म्हणलें वयर वच आनी दर्याच्या कुशीक पळय. वयर सोडून ताणें पळयलें कांयच दिसना म्हळें ताणें. 7 पावटी वचून पळय म्हळें एलियान. 7वे पावटी साकर म्हणालो. आतां जाल्यार एक मोड दर्यांतलें वयर सरता तें दिसता. मनशाच्या ताळा हाता तें आसा. एलियान ताका म्हळें वच आनी आहाबाक अशें सांग तुजें रथ जरूर बांद आनी पावसान तुका आडोवचे आदीं सकला देंवन वच. तितल्यार वादळाच्या मोडांनी मोळाब सगळें काळें जालें आनी शिरंदरीसो पावस वतूंक लागलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. Mozo atmo somyachi uczbikata mujataro katay mullasta Tane kelyan mahat karyachi niet muja taja nabak samay masada Mozo somyachi उडवी गाथा मुझा तारो गातई उल्लासा
ताने केल्या महत्कार्या जिणयेंत म्हज्या ताच्या नावाक जावं महिमा सदा ताने आपले रसणीक दाखयली दयाळाय तिका सर्वसंतती सदे म्हूण मानतेल्यो कित्याक सक्तिवंतान विचित कामां केल्यात भाग्यवंत सत्यवंताचे नांव म्हजो आत्मो सौम्याची उर्वी गाता म्हज्या दारोकातय उल्हासता ताने केल्या महत्कार्या जिणयेंत म्हज्या ताच्या नावाक जावं महिमा सदा आपल्या बोळवंत बावळ्यान ताने बोळ दाखयले हांकार्यांक गर्विश्टाक ताने दुस्पाटायले पदवेदारांक वयतां सकला घाले आनी किरकोळ्यांक उंचू बारले म्हजो आत्मो सौम्याची उर्वी गाता म्हज्या दारोकातय उल्हासता ताने केल्या महत्कार्या जिणयेंत म्हज्या ताच्या नावाचा महिमा सदा भुकेल्या लोकाची ताणे पुख्तां बैली आनी रित्या हातान धाडले ग्रेस्तांक पाटी आपणाक पियेतेल्याक दाखयता तो काकूळ सदा संतते तांव संतते म्हजो आत्मो सौम्याची उर्वी गाता म्हज्या दारोकातय उल्हासता ताणे केल्या महत्कार्या जिणयेंत म्हज्या ताच्या नावाचा महिमा सदा साम पावलून गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो नेमलोलो काळ भरती जाताच देवान आपल्या पुताक धाडलो एका स्त्रियेतावन तो जल्मालो आनी नियमशास्त्रकाल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्रकाल तो जल्मालो आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताच्या आत्म्याक आमच्या अंतस्करणांनी पाठयला आनी तो आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो दिता तर ह्या फुडा तूं गुलाम न्हय बागार पूत आनी पूत देखून देवाच्या कुशेन दायजाचो वारीसदारी तूं जालाय देवाचे उतार हें देवाचे उडकार सर्वेस्पर तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो सांजो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या
हेणें जेजूची आवय, ताचे आवयची भयण, क्लियोफासाची पतीण आनी मागदलाची मोरी ही सर्व ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसलीं. आपल्या आवयक आनी तिचे बगलेक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपल्या आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये पळय, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडयेत येवन त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ही गजमातेंत आमी मोरयेची सबार फेस्तां आचरसिता. फातिमा सायबिणीचें फेस्त, लूज सायबिणीचें, लॉरेटो सायबिणीचें फेस्त, वेळांकनी सायबिणीचें फेस्त, कार्मेल मायेचें फेस्त, अशें सबार फेस्तां. ह्यो सोर सायबिणी, ह्यो सोर मोरयो दुसऱ्यो दुसऱ्यो गी या एकच. ह्यो सोर एकलीस जावन आसा. ती जेजूची, आमची सोडोनराची आवय आनी आमची सर्गींची राणी. तर कित्याक आमी तिका दुसऱ्या दुसऱ्या नांवांनी आपयता आनी दुसऱ्या दुसऱ्या संदर्भार तिचें फेस्त करता? कित्याक ती दुसऱ्या दुसऱ्या मनशांक दुसऱ्या दुसऱ्या देशांनी जाग्यांनी दिश्टी पडली. लुर्दांत बर्नडेट म्हणल्यार एका चेडवाक, फातिमांत तेका भुरग्यांक, वेळांकनींत एका भुरग्याक, आनी आज आमी कार्मेल सायबिणीचें फेस्त आचरसितना ती खंयसर दिश्टी पडली, कोणाक दिश्टी पडली आनी कसलो तिचो संदेश जावन आसा ही आमी नियाळया. इस्रायलांत जेरुसलेमांत 120 किलोमीटर पयस आसले कडेन एक दोंगर आसा. ताका कार्मेल दोंगर म्हणटात. तो काली बेस्तो एक गुडो मात न्हय, एक सांकलीचे सबार गुडे चडून 30 आनी 8 किलोमीटर हे गुड्यांची सांकळ आसा आनी ताका कार्मेल गुडो म्हणटात. पोरण्या तेस्तामेंतांत चडून सकट प्रोफेत त्या गुड्यार जियेताले. ते एक मांटें कोणून एक केव म्हणल्यार त्या मांट्या भितर मागणें करचें, देवा कडेन संबंद सोलोवचो आनी देवाची खुशी लोकांक कळीत करताले. आनी तांच्या पैकी एक अदीक वर्तो प्रोफेत जावन आसा प्रोफेत एलियास. तो 900 वर्सां जेजून ह्या संवसारांत येवच्या 900 वर्सां पयलें थंयसर जियेतालो. आनी त्या वेळार तेदळसो राय आहाज आनी तशेंच ताची परजा देवाच्या उपदेशाक विसरून पडून तांचें जिवीत सारकें जियेनासतना पक्की जिवीत ते जियेताले आनी देवान तांकां शिक्षा दिली. कसली शिक्षा ती? सगळ्या इस्रायलांत पावस नातलो. 3-3.5 वर्सां एक थेंब पावस नासतना सबार लोक मेलो, सबार मनजाती आनी झाडां हें पुराय नाश जालीं. आनी त्या वेळार वो प्रोफेत देवा कडेन मागता, आमची पातकां तूं बक्षी, तांचें तुजें बेसांव घाल, पावस धाड म्हूण मागता. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, वो मागता आसतना एका आतांच्या तळवेत असलें एक मोड वयर मळबार ताका दिसलें आनी थंयसर शिरंदेरीचो पावस ही सगळ्या इस्रायल परजेचेर पडलो आनी सगळें जिवाळ जालें, तांचें जिवीत नंदन जालें. आनी मिस्तीक सांगतात हें मोड जावन आसलें मोरयेचें प्रतिरूप. कशें पावस मोड बांदावन सकला देंवन येवन सगळें जिवीत मनशाचें जिवाळ केलें गे, तशेंच मोरयेन जेजूक जल्म दिवन ह्या संवसारांत जेजू आमचो सोडोनदार येवन
आमकां समेस्तांक देवाची भुरगीं केली आनी सर्गी जावन कुरपेसो पावस आमकां धाडून दिलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, 12व्या शतमानांत इस्रायलांत खर्मेलीत जियेताले ह्याच गुड्याचेर आनी थंयसर तांणी एक प्रत्येक मोरयेचें भक्तीपण आसा केलें आनी तांणी थंयसर एक व्हडलें मांटें कोडोन थंयसर एक कोपेल केलें आनीक मोरयेचो ग्रोट्टोय केलो आनी मोरयेक मान करूंक तांणी सुरू केलें. आनी त्या वेळार ह्या कर्मेलितांक म्हणटाले मोरयेचे भाव हांगासर जियेतात म्हणून. हे बरयेचें भक्तीपण सोडून येतना तांकां इस्रायलांत कश्ट आयले देखून हे फ्राद युरोपाक गेले आनी थंयसर 1250 आनी एका इस्वेंत कठीण दगदणी तांचेर आयली, कश्ट तांचेर आयले आनी त्या वेळार त्या दळाचो सुपिरियर जनरल आमचो प्रधान याजक म्हळ्यार आमचो मुखेली ताणें मोरये कडेन मागलें, मोरये आमकां बाचाव कर ह्या कश्टान जावन. आनी त्या दळा मोरये दिश्टी पडली आनी त्या मोरयेन ताका बेंतीन दिवन सांगलें, ही जावन आसा म्हज्या मोगाची कानीक हांवें तुमकां दिवची, तुका आनी तुज्या भावांक. आनी कोण ही बेंतीन घालता तो खंडीत जावन कोसतोवचो ना, तो नाश जावचो ना, ताका ससन जिवीत मेळटलें म्हूण. मोगाच्या भाव भयणीनो, हे बेंतीचें देवा सावन त्या दिसा जावन सुरू जालें, आराम जालें आनी सगळ्या संवसाराक तें विस्तारलें. आदलो पापसाहेब जुआंव पावल II आतां तो सांत जावन आसा. ताच्या ल्हानपणांत जावनूच तो बेंतीन घालतालो आनीक तो मरण पावल्ल्या वेळार ताच्या गोमट्यांत बेंतीन आसली. तशें म्हळ्यार हर एकलो बेंतीन घाल्लो सर्गाक वेता गे, तो बाचाव जाता गे म्हणलें एक सवाल. तितलें केल्यार मात पावना. आमी खाली बेंतीन घाल्यार ससन जिवीत जोडूंक साध्य जायना. पूण ह्या बेंतीनाचो अर्थ कितें जावन आसा? बेंतीन जावन आसा एक बायलो गुर्त. तो गुर्त पळयतना आमकां समजता आमी देवाचे, आमी मोरयेक मान करता, आमी मोरयेची भुरगीं जावन आसा म्हणून. जर तर आमी मोरयेची भुरगीं जावन आसा तर मोरयेचें शिगून आमचें थंय आसा जाय, तिचें लक्षण आमचें जाय जाय. मोरये थंय जायते शिगून आमकां पळोवंक मेळटात. प्रत्येक जावन 3 वर्ते शिगून जावन आसात. एक मोरी जावन आसली आवय बावार्थाची. बावार्थ कितें म्हणून तिणें शिकयलें. पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता, गब्रियल बोडवो तिका येवन सांगता, तूं सोडवंदाराची जेजूची आवय जातली आनीक एका भुरग्याक प्रसत जातली आनी तो जावन आसा एमानुएल. आनी मोरी कितें म्हणटा, तुज्या कुशा प्रमाणे जावं. पूण तितलें सुलाभ न्ही. तिच्या मतींत आसली ही सवालां, कशी हें साध्य? म्हाका एका दादल्या थंय संबंद ना, खाली भुरग्याक प्रसव जावचें हें असाध्य. दुसरें, खंयच्याय कारणांनी एक अहंकार स्त्री गर्भेत जावन भुरग्याक जल्म दित, त्या भुरग्याक आनीक तिकाय पात्रावन जुसी मारी जाय आसलें, तें जावन आसलें जुदेवांचे नियम. हें सर तिका कळीत आसलें जाल्यार संपूर्ण देवाचेर ती पातयेता, आपणाचें जिवीत संपूर्ण देवाक समर्पण दिता आनीक ती पातयेता. कितें देव सांगता गे तें साध्य जाता, मनशा वरवीं कितें असाध्य गे तें देवा थंय साध्य जाता. आनी ती आमकां शिकयता, आमच्या कश्टांच्या वेळार, आमच्या अनवराच्या वेळार, आमच्या पिडे शिडेच्या वेळार आमी भिवचें न्ही. आमी कितें करीत जाय तें आमी करचें आनीक देवाचेर संपूर्ण आमचो भावार्थ घाल्यार आमकां कश्ट आयल्यार खंडीत जावन आमकां सोलून लपचें ना. आनी दुसरें, मोरी जावन आसा सेवेची आवय. मोरयेक त्याच गब्रियल बोडव्यान कळीत केलें, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ, तिच्या उतार प्रायर ती गर्भेत जाल्या
आनी तिणें तिका फोन करूं ना, तिका आपोवं ना, कोणाक धाडूंक ना. म्हाका येवन इल्ली कुमो कर, म्हज्या उतर प्रायर हांव प्रसस जाताना म्हाका तुजी गरज आसा. तीच बाई सरोन मेता. आनी कितलें पयस तें 170 आनी 100 किलोमिटर पांय वाटेन एक तरणाटें चिडून सोलोवन मेता. आनी थंयसर 3 म्हयन्याची सेवा करून ती पाटी तिच्या घरा येता. मोगाच्या भाव भयणीनो, वो सेवेचो मनोभाव जावन आसा खऱ्या मोगाचो मनोभाव. आमकां आमी एलिझाबेथाची सेवा करची गरज ना. आमच्याच घरांत भितरच आमच्याच शेजारा आमच्या वळखीची आमच्या कुटुंबाची आसात, तांकां जायते पटी गरज आसा. आमकां कळीत जाल्ल्या तक्षण आमी तांची एका आनी एका तरान सेवा करची, तांकां पावोवचें. तांणी आमचे कडेन इसारी जाय म्हणून गरज ना. केदाळा तांकां गरज आसा की म्हजे वरी साध्य जाता की तें आमी करचें. आनी तिसरें जावन आसा मोरी जावन आसा आवय मोगाची. मोग गरजेचो आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या सगळ्या समाजींत. मोरयेक आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत जाल्लें तें घडीत मोरयेक काजराच्या लग्नाक आपोवणें दिल्लें. काना शारांत गलिलिया दावन चडून 20 किलोमिटर पयस आपोस्तलांक आनी जेजूके आपोवणें आसलें. आनी मरी थंयसर वेता आनी सगळें पळयता कितें घडटा गे म्हणून. आनी तांच्या जेवणाचो प्रधान जेवणाचो एक वांटो जावन आसलो वायन, आनी तो उणो पडलो. आनी त्या वेळार कोणी तिका कांय सांगूंक ना. ती लो गुठान वचून पुता कडेन सांगता, पुता तांकां वायन ना, तूं कितें मनी कर. तिका कळीत आसलें वो जावन आसा सोडून दार हाचे वरी साध्य जाता म्हणून. आनी तो पूत सांगता, आमी येदोळ आनीकी आजापा करूंक सुरू करूंक नात. कित्याक म्हजे कडेन विचारताय, म्हाका तें जायना आतां. पूण ती आवय तिच्या भुरग्याक तिच्या पुताक सांगता, तूं हें करी जैस म्हणून. आनी कितें जालें, उदक आसलो वायन जालो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या समाजींत, आमच्या समाजीच्या नियमा प्रमाणे, ह्या रिवाजी प्रमाणे वायन एक प्रधान वांटो न्हय आमच्या प्रधान जेवणाचो. पूण आमकां गरजेचें कितें म्हळ्यार मोगाचो वायन. आमच्याच काळजांनी तो मोग उपजो जाय, वाड जाय आनी विस्तार जाय. आमच्याच कुटुंबा भितर तो मोग आसा जाय. खंयसर मोग आसा गे थंयसर कितें आसा गे साध्य जाता, उदक आसलें वायन जाता. तशेंच आमच्या काळजा भितर तें कडपाचें काळीज, आमचें मोवाळ काळीज, मोगाचें काळीज जावंक शकता. कितें करी जाय, आमी जेजू सरशीन वच जाय. जेजू म्हजें काळीज तूं बदली, मोगाळ आनीक हेरांची सेवा करचें, हेवांक आदार करचें तें काळीज म्हजें तें रस म्हणून. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज कार्मेल मायची परब आमी धाबाजीक तरान प्रत्येक जण आमी कार्मेलीत आनी कार्मेलीत सभेचे सर संदे आमचे OCD मेंबर्स हांगासर आसात, तांचे आमी सकड वर्त्या दाबाज्यान हे परब आमी आचरितना, मोरयेक आमी मान करतना, हे बेंदिनीचे भक्तीपण आमी वाडोवंक आशेतना ह्यो तिनूय संगती आमच्या जिवितांत आसा करूंक प्रयत्न करया. भावार्थ आमचो घट करया. सेवेचो मनोभाव आमचे थंय वाडया आनी मोगाची मनशां आमी जावया. तीच मोरी आमकां तिच्या बेसवांनी बरोवन दी. आमेन. उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी आमच्या एका निजा देवा थंय उक्तो उसारया. सतमंता देवा, सपदेदरा देवा सद्गाणी तुमच्या रचना आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी समवलो, आमकां मर्यादावन जल्मलो, पोंस पिलाताक अनेक सुसले, ताका खुसार सोडलो, तो मेलोन ताका निकेपिलो, मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो,
सर्गात सोडलो आदरा देव बापाच्या उजव्या बसला थंय जिव्या आनी मेल्यांचे मुनसुबे करूं येतलो सतमंतां पवित्रतल्या कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पथकांच्या बुकसाने कुडीचे जीवन पावन ससनाचे जिवीत आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमी कार्मेल मायेची परब दाबाजीक तरान आचे हांगासर जमा जाल्ले आसता सोर आमच्यो गरजो सरेस्परा देवा मुखार आमी दवरया. तुमची जबाब कार्मेल मायेद्वारे आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. कार्मेल मायेद्वारे आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. मागतो आमी पवित्र सभेच्या मुखेल्या बसत सुरेश्वरा बापा फ्रांसिसक सोर बिस्पांक येदांकांक आनी धर्मिकांक तूं तुज्या विस्नार आशिर्वादांनी भर आनी तांची जिणी एक परजलीत नेकेत जावन हेरांक तुजे थंय आडसो उजवाड जावन दी म्हूण मागता. कार्मेल मायेद्वारे आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. मागता आमी कार्मेलीत वर्दीच्या सोर भाव भयणी पासत मोगाळा बापा कार्मेल मायेचे आदर्श घेवन ध्यान आनी मिसां वावराद्वारे देवाच्या शेतांत वावुरच्या सोर कार्मेलीत भाव भयणींनी आपले शारोदिनीची शेगून जावन आसचे भाग्यवंतपण निस्कलपण आनी उदारपण तांच्या जिणेंत आपणावंक एकामेकेत्र बरी परजलोवंक आदार दी म्हूण मागता. कार्मेल मायेद्वारे आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. मागता आमी देवादीन जाल्ल्या सर कार्मेली संध्या पासत काकुळदारा बापा तुवें तयार करून दवरले सर्गींचे राज बगूंक गेल्ल्या कार्मेल कुटुंबाच्या देवादीन जाल्ल्या सर संध्यांक तुजी काकुळ दाखय आनी ससनाचो विशय लाभय म्हूण मागता. कार्मेल मायेद्वारे आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. मागता आमी कार्मेली तिसऱ्या वर्दीच्या संध्या पासत मोगाळा बापा आपल्या कुटुंबा जिणेंत कार्मेल वर्दीचे मिसांव जियोंक स्वाकुशेन आनी उदार मनान मुखार आयिल्ल्या कार्मेली तिसऱ्या वर्दीच्या संध्यांचेर तुजो आशिर्वाद काळ. तांच्या कुटुंबांत आनी हेरा संगी माया मोगाची सेवेची आनी भक्सनेची जिणी जियोंक तांकां कृपा दिव म्हूण मागता. कार्मेल मायेद्वारे आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. मागता आमी आमच्या दाणी आनी हितचिंतकां पासत मोगाळा बापा देवाचे राज परगट करूंक आमकां कुमो करच्या दाणी आनी हितचिंतकांक दराळ आशिर्वादांनी भर. तांच्या उदार मनान 100 वांट्यांनी पाटी दी आनी तांचे कुटुंब जिवीत संतोषाचे समाधानाचे आनी शांतीचे बिडार जावन दी म्हूण मागता. कार्मेल मायेद्वारे आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. मागता आमी हांगासर जमलेल्या कार्मेल सायबिणीच्या सर भक्तिकां पासत मोगाळा बापा कार्मेल सायबिणीन तिच्या मोगाचो आनी संरक्षणाचो संकेत जावन दिल्ली भिंतीन घालून आम्हा चोरवांनी मुरयेच्या फासलेन सदांच आसून क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्याचो चडीत लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक आमची उर्बा चडय आनी वाडय म्हूण मागता. कार्मेल मायेद्वारे आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. आमच्या हेर सभार खसकी गरजा खातीर आतां आमी मौनपणी मागया. सर्गींच्या बापा आमी तुज्या मुखार दवरली ही प्रार्थना तूं स्विकार कर. तूं आमचो बाप तूं जाणाय आमकां सर्वांक कितें गरज आसा प्रत्येक जावन आमचें भक्ती पावन तुज्या आवय थंय वाडोवंक आनीक तिच्या मरिपात कृपा जोडूंक हें जोर तूं तुज्या उदार मनान आमकां फावो कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. काणिको हाडून आयल्या ओपून दिता तुका दिनवाशी काळजान आयल्या भेटोवन दिता तुका स्वीकार तूं करे बापा कुशेन त्यो समर्पिता
स्वीकार तूं करे बापा कुशेन त्यो समर्पिता Kuaundo beterita Dakang sowai ngerpita Wauram cajin Yesus Mogam cakal zaso Manum tungge Bapa आमची ही सगळी जिणी स्वीकार कर कानिको मोगान तुका दिवच्यो कानिको हाडून आयल्या ओपून दिता तुका वाशी काळजान आयल्या भेटोवन दिता तुका स्वीकार तूं करये बापा खुशेन त्यो समर्पिता स्वीकार तूं करये बापा कुशेन त्यो समर्पिता म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे मेळ्ळी आमच्या नित्य पयशेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे भोव पवित्र बापा भगवंत आमकां मरेच्या ससायाचो उडास काडून भक्तीने योग आनीक आमी तुका भेटयता तुज्या सेवेंत आमचो मोग तिच्या मोगा सारको जावच्याक तुज्या सोडवणेच्या कामांत आमकां चड लागशिल्ल्यान एकठांय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवे आसो आमचे काळजा उबारोया आमी दी सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासोया वर्षामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सपदवेदरा आनी संस्थाच्या देवा सवकाडी आनी सतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासोवंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो कार्मेल माय भगवंत आमकां मरयेक आज आमी मान करता आपल्या काळजान विश्वासपणी तुझे उतर तिने जागयले आपल्या कन्यांनी तिने ते सदांच पाळले दमनुतां संगी मागण्यांत ती रावली आनी आमच्या सोडूनच्या कामांत भागीदार जावन सगळ्या मनशाकुळाची आत्मीक आवय ती जाली तिच्या पुताच्या बोवंडांचेर तिचो आसो आवय सारक्या मोगाच्या जतनेचो हुस्को केदींच उनो जायना पवित्र सभेचे संदेश जावन आसच्या आमच्या सर्वांच्या भरवशेचो उपकार आनी बुजवणेची दिश्ट जावन आमी तुका महिमेच्या दोंगरात येशीर आमच्या यात्रेक पयनार समकतना ती आमकां प्रकसायता देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सगळींच्या दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरतरी गायता
सर्वेस por तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय 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 सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय 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 बापा कोरोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोन सोसून वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसून समर्पवची त्याच बरी जवान जातस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सस्नी कराराची रगत पातकांचे बुकसाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशा बसत ते वारावतले हे म्हज्या उडासाक करात बावत सगुण पगोटोया तुझ्या कुसारी पुन्हा जीवन पोनावर तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर जय क्रिस्ताचे जय बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेस उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीटर पॉल आमच्या गोळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमगांत वाडय परवार जिवंतपणाचो भरोस दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इस्रगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पर जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आमकां मरे देवाच्या माये सांगाती सांसू जेती सोपती भगवान दमदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर शास्त्राच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या स्वतंत्राची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सका जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितां आनी आमकां ताळणें पडोवन सोडी नाका पूत वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार
दया करून ह्या जिवितांत सपास कायम कांदी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बऱ्योशा नात्रितेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुर्तेन सोर पदकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतां मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय रजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सोबे आसूं. आमच्या माय मोगोचो गुर्तू जावन एकामेका शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काबूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काबूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगाळ भाव भयणीनो हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शिडी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शिडेच्या जिवनाक आपयल्ले आमी समेस्त बागी. सोम्या तुवें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका नाकाय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणे. जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका नाकाय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणे. मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्ट लेकून जीव दिलोलो मोग तुजो खरो. Soro somia Buyaka soro Mokal sante tonaso Sasan pasonuro Muktu sopuro somia Muktu sopuro Socorro, voy acaso
सोद मुरो उभी राहूया. प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा, तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ता वरवीं आमकां पोषण लाभलां. तुझ्या मोगाची सकत आमकां घट करूं आनी भगवंत आमकां मरयेच्या सेवेक समर्पीत जाल्ल्या आमी विश्वासपणे तिच्या देखीचो चड आनी चड पटलाव करूंक ती आमकां आदार दिव. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाळ भाव भयणीनो, हे कार्मेल सेबेची परब आमकां कार्मेलितांक चड म्हत्वाची आनी धांबाजीक तरान आमी सगळ्या संवसारार आचरिता. कार्मेल सभेंत चडून 78 विविध भाग आसात आनी तशेंच आमची सेक्युलर कार्मेल लायकी तसो वांटो जावन आसा. आज आमी ह्या कॉमेंटाचे सर पाद्र्या 16 जाण 20 जाण ब्रदर्स आनी तशेंच कार्मेल सभेचे सर संदे आमी तुमकां बरें फेस्त मागता. तीस आमकां सायबीन तोच मोग सेवेचो मनोभाव तुमच्या काळजान आसा करून दी. तुमच्या कुटुंबाचेर तिचे बेसांव घालून दी आनी आमी सुमेस्त त्याच मरयेची भुरगीं जावन जिवंक कृपा आनी आदार दिवन दी म्हणून आमी मागता, सदांच मागता आनी प्रत्येक जावन ह्या फेस्ता वेळार आयच्या दिसा आमी मागता. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सोपदेदार देव, बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचे ताची आशिर्वादां वतो. वसोनियात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बेंदिरेचो आशिर्वाद. येसुमिया जेजू क्रिस्ता मनशाकुळाच्या सोडवणदारा, तुझ्या मोगा पासून आनी तुझ्या मायेच्या कार्मेल दोंगराच्या भगवंतांकार मरयेच्या मोगा पासून हो आमी सगळीं व्हड भक्तीन ही बेंतीन घालतले. हांव तुज्या उजव्या हातान तूं ती पवित्र कर अशें तिचे विनंतेन खोट्या दुस्मनांतले बचाव जावन मरणा पर्यंत आमी सदांच स्थिर रावूंक तुज्या पुता जेजू ते आमकां आदार दी. चोची येताय आनी ससनाच्या ससना रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. हे बेंतीन आमी वणटले. हांव तुमकां ह्यो बेंतीन कणगेत ब्रदर्स हांगा वणटात. कार्मेलीच्या फुला स्वादिक रखवाले भक्तांच्या वैभवा निष्कळ माये. दुर्बळाचो आसो तूं कल्पनाचे व्हडपण, ध्यानाचे दर्शकी मेस्तेकाचे मेस्ते. कोण ना माय तुझे सरी कर आमकां जेजू बरी. कोण ना माय तुझे सरी कर आमकां जेजू बरी. बळका जेजूक तुवें मागोंक शिकयले, शिसांत मागण्यांत सांगार दिलो. बळका जेजूक तुवें मागोंक शिकयले, शिसांत मागण्यांत सांगार दिलो.
कष्टांनी मोसाफसांनी जायना जावन नित्राणी मात माये कष्टा संकष्टांनी मोसाफसांनी जायना जावन नित्राणी मात माये कार्मेलीच्या फुला स्वादिक दाखवाले भक्तांच्या वैभवा निष्कर्माये दुर्बळ्याचो वासरो तुम कल्पनाचे वडपण ध्यानाची दर्शकी मेस्तिकाची मेस्तीक कोण नामाय तुझे सरी कर आमकां जेजू बरी कोण नामाय तुझे सरी कर आमकां जेजू बरी मोगाळ पुत्रा सोहे ओंकार बरी आशीर्वाद दिवा आमकां भगवंत कृष्णाचे चरवे निवारा आमच्या देवा, बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.